It started with COMEX. COMEX agreed agreed to do it free of cost. In fact, we had brought them. And they were selling that fertilizer and recovering the money. And they had agreed that in case they make profit, they will share the profit with the municipal council, Margaon Municipal Council. आता कॉमेक्सा फाटल्यान एजन्सीज कोण कोण अपॉइंट केल्या तुम्ही? आफ्टर कॉमेक्स गोवा फाउंडेशन 1, मागीर ते हायक्यूब 2, गोवा फाउंडेशन अगेन 3 एंड देन फोमेंतोस. हांकां सगळ्यांक कितले पयशे फारीक केले? गोवा फाउंडेशन वॉज पेड अबाउट 19 lakhs. 19 lakhs? मागीर हायक्यूब काय ना, नील. गोवा फाउंडेशन अगेन 8,20,000. 4.23 lakhs म्हणजे 4,23 लाख हे फोमेंतोक केल्या आणि अप्रॉक्सिमेटली 25 लाख फ्रॉम 98 to 2011 एक 25 lakhs, कोणाक 19 लाख, कोणाक 4 लाख, असे सगळे मेळून 4.5 कोटी आसा. जाय जाल्यार ताचेर इन्क्वायरी करुया. हांव सरळ सांगता, म्हणजे कोणी जे तुम्ही 98 पासून आतापर्यंत म्हणटा पळय, हांव इन्क्वायरी करपाक लायता सरळूच. पूर्ण जावनी न्ही सगळी इन्क्वायरी. खूब वायट दिसता आणि खूब लॉस दिसता की हांगा कोण पयशे खाता आणि गाणे आमी भोगताय. आमी सांगता पळय न्ही, ताजी इन्क्वायरी करपाक लायता. रायट टू माय हाऊस. हांव सांगता, वास येता. थिंगा आहा, सांवड्डे आहा, सुसेगाद आहा तूं. हय, पयशे कोणी खाल्ल्या पळय न्ही, ताजी इन्क्वायरी करपाक लायता. हांव 98 पासून आतापर्यंत हांव सांगता टील डेट करून इन्क्वायरी कितें जालां तें डिटेलान. हय, बिकॉज रेकॉर्ड्स आमी आमचे कडेन येयला त्या प्रमाणे दिला. जर कितें क्वेरी आसत जाल्यार तुवें सांगपा जाता. पयशे खाला म्हणून सांगता पळय, जशें सीएमान सांगला, आमी क्लियरली सांगता कोणाक खाला तांकां सगळ्यांक आमी लायनीन हाडटा 100%. काम केन्ना स्टार्ट जातलें? इन्क्वायरी आनी 10 वर्सां इन्क्वायरी. 2 गजाली आसा, हांव तुमकां सांगता. 2 गजाली आसा. इन्क्वायरी फाल्यांच्यान सुरू जातली. रिगार्डिंग दॅट सोन सोडो विशय पयर आमी डिस्कशन ऑलरेडी केला, ताजेर डिसिजन घेतला, ताज्या प्रमाणे तो विशय फुडें वयतलो.